दुसरी गजाल आसा, पयलीं न्ही हांगा बायणां आसलेलीं, जेन्ना रेड लायट एरिया आसलेली, असले तकले फिरोवपी कोण आसलेले पळय ते त्या जाग्यार वयताले आनी आपल्याक कितें तरी समाधान करून घेताले. आज हांगासर बाजार ना, ट्युरिस्ट आहा हांगा सगळे हांगासर गोंयान आसा, सगळ्या बाबतीन हांगा आसा, जाल्यार हांगासर बाजार ना. हांगासर बाजार नासल्या कारणान हे तकले फिरोवू, हे असले नालायक लोक असल्या भुरग्यांचं शोशण करता आनी भुरग्याची जिंदगी बरबाद करता. हांवें त्या वेळार मनोहर पर्रीकराक सांगलेले की तूं आज तो बाजार उद्ध्वस्त करता, तो बाजार उद्ध्वस्त करता पळय, आज गोंयभर जे वातावरण तंग जातले ताका जबाबदार तूं आसतलो म्हणून हे हांवें म्हटलें. म्हणल्यार बाजार आसपाची गरज आसा. स्पॉट गोंय म्हणल्यार कितें, आनी आज व्हडले व्हडले पयशाकार आपल्या आपल्या हॉटेलांनी हाडून दवरता ती गजाल वेगळी, आनी इतलो पयशे दिवपाक तांकां ताकना. म्हणटून सादारण जो बाजार आसत त्या बाजारान असल्या गजाली तकले फिरवू पळय आसता ते करूंक शकता. कितें तरी आपल्या इच्छा जी आसा ती थंय तांकां उडोवपाक रेड लायट जाय तुमच्या. ऑफकोर्स जाय. आमी तेन्नाय म्हटलेले रेड लायट ही एरिया आसपाक जाय, ट्युरिस्ट एरिया आसा आमची. आज म्हाका तुमी सांगा रेड लायट एरिया ना पण हांगा धंदो चलना काय बरें. वॉट्सॅपाचेर हेजेर तेजेर लोकांक चेडवां खंय पावोंक जाय, खंय दिवंक जाय, हे चालूच आहा मरे, हे चालूच आसा. सादारण मनशाक जर जाय तेंच्यांनी अशें एक खंय तरी एक दवरपाचें म्हजें हें आसा, आसपाक चड गरजेचें आसा. कित्याक आसप न्हू, गांवा भायर तरी दवरा पण दवरा. असले तकले फिरोवपी वचूनी आमच्या भुरग्याची जिंदगी बरबाद करता येलो, बायलांची संवसाराची वाट लायता येलो. ऑफकोर्स करूंकूच जाय, पण आमच्या भुरग्यांची नाशाडी करपाक न्हू, आमच्या भुरग्यांक मोलेस्ट करपाक न्हू इस्कॉलान. मॅडम गव्हर्नमेंटची